येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगांच्यो हेडलायन्स. भाजपाचो संसद वांगडी ब्रिज भूषण शरण सिंगाचेर कारवाय करात आनी पवित्र करात खेळामळ मागला गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन. भारतीय रेसलर बायला खेळगड्यांचे लैंगिक शोषण केल्ल्याचो ब्रिज भूषणाचेर आसा आरोप. नुस्तेमारीचेर बंदी आसूनय वेळसांवां चल्ल्या नुस्तेमारी ताबडतोब करात कारवाय. गोंयच्या रापणकारांचो एकवटान उक्तायला हुस्को. गोंयांत मान्सूनान लायली हजेरी. बिरेस्तारा कांय वाठारांनी घेतले घालून. केपें आनी मडगांवां 9 आनी 7 सेंटीमीटर पावसाची नोंद. फुडले 5 दीस गडगडा सयत घेतलो घालून. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागांत स्टाफ कमी आसा. देखून खंय पायप फुटले, खंय उदक पावना जाल्यार लोकांनी पत्रकारांनी ते नदरेक हाडून दिवचे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी कानार केंस सोडले जाल्यार कारवाय करता. मांद्रेचो आमदार जित आरोलकरान गोवा 365 उतर दिला. जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटात तेन्ना खंय ना खंय मातसोसो त्रास जातात ना न्हू. आनी म्हाकाय खबर आहा आमच्या स्थानिकांक म्हणजे मांद्रे मतदारसंघात सगळे अंडर केबलिंग जाल्ले आहा. आमी प्रावड फील करूंक जाय की आमचो मेजर ऑलमोस्ट 75% ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी अंडर केबलिंग जाल्लो आहा. आनी कित्याक ह्यो 1 स्टेप डेव्हलपमेंटाचेर फुडें गेले आमी. सो अंडर केबल 11 kV लायन आमी अंडर केबलिंग केल्ली आहा आनी ते करता आसतना रस्ते खणल्यात आनी आमच्या स्थानिकांनी खूब त्रास सोंसल्या. कित्याक धूळ जावप, बरें एक्सिडंट जावप, खुबश्यो गोश्टी घडल्यात हे. सो तेका लागून आमकांय वायट दिसता. पूण कितें आहा डेव्हलपमेंट करतना ह्या गोश्टी जातातूच. पूण आमचो प्लस पॉयंट एकूच आहा की आमी जो ते खणला ते सोलिंग करून डामार घालप. ह्यो टेंडर आमचे 3 टेंडर्स ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा आनी फाल्यां सकाळीं आमी नालोय फोडटा आनी कामूय स्टार्ट करता. सो ह्या 10-15 दिसांनी मॅक्झिमम जितले चड डॅमेज जाल्यात ते आमी सोलिंग करून रोलर भोंवडोवन थोडे पॅच वायज खंयची चड डॅमेज जाल्यार थंय डामारूय घालपाचो प्रयत्न करता. सो आमी काम म्हणटात ते अशें न्हू की ओगी बसल्यात. आनी तोय हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तेणी शॉर्ट टेंडर करून 7 दिसाचो, कित्याक 15 दिसाचो काडलो जाल्यार पावस पडटलो जातले. सो 7 दिसाचो टेंडर काडून तेणी हें सुरवात केल्ली आहा. सो आमी फाल्यां सगळ्यांक तुमकां इनवायट करता की फाल्यां 10 सुमार आमी वेरियस जाग्यांचेर आमी नाल फोडून कामूय सुरवात करता. मांद्रे, मोरजे, दर्यादेगे वाठारांनी तशेंच गांवांतल्या कांय वाठारांनी उदकाचे हाल चल्ल्यात. हे जीत आरोलकारान मानूनय घेतले. उदकाचो प्रश्न कसो सुटावो जातलो ते आमदारान सांगलेच. रस्ते खणपाच्या प्रकाराचेरय तो उलयलो. आयकात. मांद्रे मतदारसंघात जो कोस्टल भाग आहा थंयसर उदकाचो मेजर इशू आहा. हरमल जावं मांद्रे जावं मोरजे स्पेशली तेमान मोरजे जाल्यार उदीकूच पावना थंयसर. सो उदकाचो फ्लो आतां मे म्हयनो म्हणून कंप्लिटली हे 15 दीस तरी अशें आनी प्रॉब्लम चालू उरतले. पूण तरी पूण प्रयत्न केला की आमी चांदेला जो प्रोजेक्ट आमचो 15 MLDचो थंय कितलोसो तेंप जालो की पायपलायन जी घालपाची आहा, जो जागो पायपलायन ते थंयसरले स्थानीक कोण ओनर्स आहा तेंच्यांनी स्टॉप केला, आडयलेले. काल चीफ मिनिस्टरान मिटींग जाली आनी त्यांनी गो एडूय म्हटलां आनी थंयसर कामूय सुरवात जाला पायप घालपाचें. सो प्लांट आमचो रेडी आहा. वयर टँकी कडेन पायप घालपाक जाय आसले. तो पायप आतां घालप सुरवात केला. पावसा पयलीं विदीन 15 डेज म्हणजे 10 to 15 डेज ते पायपलायन जाता तितके स्पिडीन ते घालपाचो प्रयत्न करा. ते पायपलायन घातल्या उपरांत आमचो मेजर इशू आहा एंटायर मांद्रे मतदारसंघाचो तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. कित्याक आमकां गरज आहा, आयज शॉर्टेज आहा 7 MLDची. टोटल रिक्वायरमेंट आमची 14.5 MLD आहा आनी आतां शॉर्टेज आमकां 7 MLDची आहा. जेन्ना ह्यो 15 MLD प्लांट जालो, पयलींचो 15 MLD आहा ह्यो 15 MLD प्लांट जाल्या उपरांत आमचो ह्यो शॉर्टेज जी आहा 7 MLD ती आमची कवर जाता. तेतून इन फ्युचर म्हाका दिसता आतां हेच्या फुडें जे हे सिजनाक जो त्रास जाला तो फुडें जावचो ना. कित्याक कंटिन्युअसली उदीक मेळटलें. जे रिक्वायरमेंट आहा आमची थंयसून आमकां प्रोविजन जाल्लें आहा. वेरेज प्लस 30 MLD प्लांटाचें कामूय सुरवात जाला तुवें ते एडिशनल म्हणजे आमकां 30 म्हणजे एक्सक्लुझिवली आमकां मांद्रे मतदारसंघात म्हणजे डबल द रिक्वायरमेंट आमकां थंयसर आमचो तो प्लांट येता. वेरियस जाग्यांचेर पायपां फुटतात कित्याक हे अंडर केबलिंग आसल्या कारणान खूब कडेन त्रास जाल्लो आहा. सो फिक्स करपाचो प्रयत्न केला, फिक्सूय केल्यात. पूण आतां थोडे गोश्टी आहा ज्या नोट डावन करूंक लायला एका डिपार्टमेंटाक की जेन्ना घरां बांदतात तेन्ना पायपलायन घेवपा खातीर रस्ते खणटात थोडे विदावट परमिशन, थोडे वीथ परमिशन. पूण कित्याक रस्ते खणल्या उपरांत तेचेर परत सिमेंट घालप वा डांबर घालप हें जायना. सो तेका लागून
जितकी जबाबदारी आमदाराची आहा, जितकी जबाबदारी डिपार्टमेंट आहे, तितकीच जबाबदारी स्थानिकांची आहा. जे रस्ते खणटात ते परत सारखे हे करपाचे, पूण ते जायना. आमदारान टिपिकल फुडारी जाप दिली खरी, पूण पायपां खंय फुटल्यात, कामां खंयची उरल्यात, ती वेळार कित्याक जायनात हे लोकांनी पळोवप काय कंत्राटदार आनी संबंदीत इंजिनियरान? हो प्रश्न मतीत दवरून आमी रस्तो कंत्राटदारा कडेन गेले. काय प्रश्न विचारले, आयकात उमेश परबाब. काम आता स्टार्ट केले 4-5 दीस झाले, पण फुल स्विंग काम चालू आहे. आणि आता सध्या पावसाचे दीस आहेत, पण पावस अजूनपर्यंत लागांक ना. तो चान्स आम्ही घेऊन आता फुल काम मॅन्युअली आमचे चालू आहे. आणि लेबरय भरपूर घातलेले आहे आणि काम चालू आहे. ह्या रोडाची आसा हे केन्ना स्टार्ट करतलो? जूनच तो वाडा आता फाल्याच्यान करतलो. आणि ताचा एक 5-6 दिसान कंप्लीट करतलो. 1-2 किलोमीटर हा तो 2 किलोमीटर हा, पण 5-6 दिसान कंप्लीट करतलो असे टार्गेट दवरलेले आहे. हे तुझेच सगळे. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. भारतीय रेसलर बायला खेळगड्यांचे लैंगिक शोषण केल्ल्याचो आरोप संसद वांगडी ब्रिजभूषण शरण सिंगाचेर आसा. ताचेर कारवाय करून खेळामळ पवित्र करात, गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीन मागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताचो पालव घेनासतना ताका बेगोबेग अटक करचो अशेंय तांणी मागला. पळयात. पत्रकार परिशदेत उलयतना गोंय प्रदेश महिला अध्यक्ष बीना नायकान ब्रिजभूषण शरण सिंगाक ढाल दिवन संसदेत ताका स्थान दिल्ल्यान भाजपा सरकाराचेर खर टिका केली. भारताचें नांव परजळीत करपी चलयांचेर अत्याचार करप्याक बेगोबेग अटक करचो अशें महिला काँग्रेसीन मागला. 28 तारखेक जेन्ना पार्लमेंटरी इनॉग्रेशन, नवीन पार्लमेंटरी इनॉग्रेशन जाताले तेन्ना ह्या आमच्या थोड्याच किलोमिटरार ही बायलां आमची बसलेली पीसफूल प्रोटेस्ट करपाक जंतर मंतरवर. आणि तेन्ना त्याच वेळाक हांगा प्रायम मिनिस्टर भाशण दिता ऑन डेमोक्रेसी आणि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन. आणि एका सायडीक आमची जी बायलां आसा त्यांनी लॉरन्स हाडले. दे वर ड्रॅग्ड बाय द डेली पुलीस. आणि हे डेली पुलीस कोणाच्या ऑर्डर्स कलेक्टर होम मिनिस्टरचे. आणि हू इज द होम मिनिस्टर? अमित शहाजी. सो अमित शहाजी and Modi ji has just turned blind to their grievances. आणि दुसऱ्या सायडीक नवीन पार्लमेंटाक तो जो कल्प्रीट आसा ब्रिजभूषण शरण सिंग ताका तो मानान त्या नवीन पार्लमेंटात बसलेला आसा. पार्लमेंट the entire nation including Congress party wants to ask Modi ji and his ministers त्याच्या सगळ्या लोकांक विचारपाक सोदता, is our government and our prime minister so weak? आम्ही विचारपाक सोदता प्रायम मिनिस्टर आणि ही बीजेपी गव्हर्नमेंट इतले वीक आसा की त्याच्यावर ते ॲक्शन घेवपाक शकना. कित्याक म्हणून त्याच्यावर ते ॲक्शन घेना? आमची डिमांड आसा की ताका इमिजिएटली MP म्हणून काडून टाकपाक जाय आनी ताका अरेस्ट करपाक जाय. ही आमची डिमांड. तरच आमचे कितें तरी लोकांक आशा दिसतली, बायलांक एक आशा दिसतली. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, श्वेता गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोग्यांनी पडलेल्या पावसाचो होली स्पिरीट चर्चीच्या पुरुमेताच्या फेस्तार परिणाम जाला. खास करून स्टॉलां घालून पोट भरपी बारीक सारीक वेवसायिकांचे लुकसाण भरून काडपाक आनीक 2 दीस दियात. स्टॉलवाल्यांनी फातोड्डेचो आमदार आनी मडगांव पालिकेक गाराणे घातल्यात. देव दिता आनी देवचार नाडटा अशी म्हण आसा. ही म्हण उजार करपाचें कारण मडगांव पोरण्या बाजारात ह्याच दिसांनी पुरुमेताचें फेस्त जाता. होली स्पिरीट चर्चीच्या वाठारात तें भरता. उमेदीचो ओतो हाडपी हें फेस्त, पूण अंदू पावसान हजेरी लायिल्ल्यान बारीक सारीक स्टॉलवाल्यांक गिरायक जालें ना, देखून ते निरशेल्यात. स्टॉलांक निदान 2 दीस वाडोवन दिले जाल्यार ही लुकसाण भरपाय तरी करूं येता अशें तांचें म्हणणें. आयकात. घरा गेले आणि मागीर रातचो प्रसंग घडला आणि सगळं व्यापाराचेर उदक. सकाळी येवन आमचो वांटो सगळो मोडलेलो. आणि कालूच आमी सगळे आमचे 15,000 16,000 आमचे कितले आसले आमी काल भरले 2-3 दिसाचे. आता एक हातीन पैसो ना, तर 1-2 दीस आमकां आनी चड वाडून दियात. कितें इतले मागता. आणि कितें सांगपाचें पळया, आमचे सगळे फोटो बिटो तेंच्यांनी काडलेले आसात. सगळे नुकसान, सगळं व्यापार मोडून, व्यापार सगळे व्हडले व्हडले हजाराच्यो गाड्यो, बॉक्स सगळे पेड्डार जाला. सरकडे आम्ही मागताय पळय राती माटो मोडून सगळे पडून आमचे सगळे लुकसाण जाल्ले आसा. हांगा सगळे वेपार बिपार पेड्यार जाल्लो आसा. आतां हांवें तो माटो बिटो मातसो हे कवर केल्ले आसा. मातशें कितें तरी 1-2 दीस वाडोवन दिवपाक मेळटा तर आमकां मातशें हेल्प करचें. त्या आमदारा कडेन बी सांगून मागीर पळया सर आमगे सगळे लुकसाण जाल्ले आसा. हांगा
फायदो. आता इतले 16,000 भरले आमी 4 मिटराचे आनी तितून 16,000 20,000 आमचे कवर जाता म्हळ्यार सर पळय आसताले. अशी बारीक बारीक कितें गिरायक जाताले आमकां. आयतारा म्हळ्यार आमचे दुकान लागून जावूं नाशिल्ले जाल्यार आयतारा जातले म्हळ्यार. आता संडेचे विश्वास आशिल्ले म्हळ्यार अशें हें जालें आमगेलें. मातशें आमकां हेल्प करपाची इतले तुमकां कळकळून मागता आमी. गिरायक 2 दीस तरी आमकां वाडोवन दिवपा मेळटा जाल्यार पळयात तुमी म्हणून. सगळें चिकोल बिकोल जाला, उदक भरलें पळय ते सगळें आमगेलें माटो बिटो मोडून सगळें खबर नासतना अचानक इतलो पावस बीस येयलो आनी सगळें उडोवन गेले आमगेले. मातशें तुमी हेल्प करची आमकां इतलें मागता तुमचे कडेन. नगराध्यक्षाचो हाचेर निर्णय जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. ताणें मनीसपणाचे नदरेन बारीक सारीक स्टॉलवाल्यांकडे पळोवपाक जाय अशें मत ताणें उक्तायलें. नगराध्यक्षा कडेन उलोवन उपाय काडटा अशें उतरूय नगरसेवकान दिलां. आयकात कामिलो पारेटोक. सकाळी 5 पावस पडलो, इतलो पावस पडलो, वादळ मारता तो सारको खूब पावस पडलो. लोकांनी घरा बसून जाले. पूण आतां जे लोकां शेतां आमची जे स्टॉल घातिल्लीं स्टॉलां सगळीं उमटून गेली, वयर जाले, खूब ताका लॉस जाला. ते भिजले भितर. म्हाका दिसता की आमचे जे म्युन्सिपालिटी तेंचे कडेन तेंच्यानी खूब म्हारग घेतल्या, शॉपांक घेतल्या, हें घेतल्या, कितें जोडटले म्हण वर्सा एक फावट जोडटा ते. सो आमी तांकां एक सपोर्ट करपा जाय. ते कावन्सिलर आनी आमचे सगळे कलीग कावन्सिलर तांकां सपोर्ट करपा जाय. जे भाशेन लास्ट टायम तांकां एक्सटेंड केले, एक 2 दीस वाडोवन दिले, फुकट केले. ते भाशेन हे वर्साक बी तांकां 2 दीस वाडोवचे. पूण मुगेल हांव रिक्वेस्ट करतलो आमच्या चेअरपर्सनाक, कित्याक जे लोक आमचे खूब जाण गोंयकार आहा, गोंयकार स्टॉल घालून आहा, तेंचे खुबशे पेड्यार वस्तू जाल्ले आहा. सो तेजेर तांकां कितें आनी कितें जोड दी, सो एटलीस्ट तेंची रिकवर जर जावं दी अशें म्हणून हांव मुगेलें आशिल्लें. आनी हांव इवन कावन्सिलर आमी चेअरपर्सनाक सांगतलो की तांकां एक 2 दीस वाडोवन दिवचे आनी तांकां बिजनस करचो. तेजे पयशे घेवप ना. सो तांकां हॅप्पी जावं दी, समाधान जावं दी. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आनी निखिल जल्मी. 1 जुना सावन नुस्तें मारपाचे सरकारान बंदी घातल्या. तरी लेगीत ही बंदी मोडून वेळसांवां बेकायदेशीरपणान दर्यांत बोटींचो वावर चल्ला. गोंयच्या रापणकारांचो एकवट आनी पारंपारीक नुस्तेकारांनी हे घडणुकेचेर गंभीर हुस्को उक्तायला. नुस्तेमारी मंत्र्यान ताबडतोब तांचेर कारवाई करची पारंपारीक नुस्तेकारांनी मागला. आयकात तांकां. आयज आमी वेलसांव बिचीचेर आसा आनी आयच्यान मॉन्सून बॅन लागू जाता. पूण हिंगा भायर पळयलें जाल्यार नियर बॅट आयलंड थिंगा 2 ट्रॉलर रापण मारता. आतां ही डिपार्टमेंट आहा ह्या मेली आमकां कळपाक जाय. आमी 2 दिसां पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स घेतले की खंयची बोट आमकां भायर दिसली जाल्यार आमी कायदो हातीन घेतले. आतां ही डायरेक्टर आसा या ना ही आमकां कळपाक जाय. हिका आमी फिशरीज मिनिस्टराक सांगले आमकां फूल टायम डायरेक्टर दिवचो म्हणून. आतां हांव मागता ही शर्मिला मोंतेरो पळय आसा तेका हे फिशरमॅनाची इंट्रस्ट ना जाल्यार तिणें ताबडतोब रिजायन करचे आनी फकत पोल्युशन बोर्डानूच रावचे. आमचे लायफ काबार करनाका. तुमी अनलिमिटेड इलिगलिटीज करता. बोट ह्यो धरता, इलिगल बोट मालपेचे बोट तुमी सोडटा, LED लायट धरता तुमी सोडटा, भायली बोट. पूण तुमी हिंगा आमचे फिशरमॅनाचे कितें बरें आहा ते तुमी एक्शन घेयना. सो हांव मागता फिशरीज मिनिस्टराक ताबडतोब हेचेर कारवाय जावची आनी जो आयज तो आतां ही बोट तोडेक पावतली ही तोडेक पावोन तेचेर ताबडतोब एक्शन घेवचें, ते लायसन्स सस्पेंड करचें म्हणून हांव फिशरीज डिपार्टमेंटाक मागता. आनी दर्यांत चोयल्यार अजून बोट्यो दिश्टी पडटाय. आयज मान्सून बंद, आयजसून रातीकोसून 12 मान्सून बंद जाला. पूण अजून दर्या बोटी आहाय जाल्यार गव्हर्मेंट कितें करता? गव्हर्मेंटाचे कांय हें सगळें इलिगॅलिटी चलताय तेजेर एक्शन कांय ना. आयज ह्यो बोट्यो ढोक बंद केले म्हणून तें नांव दाखयलें आसतलें, पूण आयज बोट्यो दर्या आहाय आनी हें इलिगॅलिटी चलता. आनी ते बोटकार म्हणटाय धाकली बोट काबार जाले. LED गान त्यो सगळी माणकी बोटी, धाकली बोटी फिशींग जाता ते LED गान सगळी त्यो काबार कोत्ताय आनी ते धाकली बोटकारांक काबार कोत्ताय, आमकांय काबार कोत्ताय. आनी ते सगळे म्हणटाय कितें आमकां काबार जाले आनी धाकले बोटकार काबार जाले. पूण कित्या वरी काबार जाले तें कांयच कोण चिंतिना. आमचो फिशरी मिनिस्टर जावं फिशरी डिपार्टमेंट कांय एक्शन ना. त्या पासत फिशरी डिपार्टमेंटान हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घालचें. आनी जरी तो शर्मिला आमचे डायरेक्टर आहा तेन तरी हें सांबाळूंक जायना जाल्यार रिजायन दिवपाचें. हे आमचे हे फिशींग बंद हे कायदे एकूय कायदे ती पाडना. इलिगॅलिटी LED फूल स्विंग चलता आनी प्लस हे बॅन पिरियडाक हे बोट्यो सगल्यो चालू आहाय. जायत दिसती पडटाय बोट्यो.
ताजेर एक्शन घेवचें आनी ताबडतोब त्यो बोटी स्वीज करच्यो म्हूण हांव डिपार्टमेंटाक मागतां. तेन्ना ह्यो बोट्यो बर्सिंग भोंवताय आनी ते कितें फिशरी मिनिस्टर आहाय ते झोक मारताय आनी फिशरी डायरेक्टर आहा तो आमगे एक दिसा तर पोन्यो गेले जाल्यार रोखडे पुलीस हाडटाय आनी वॉरंट कोत्ताय ते. आतां हें कोण ना हे बोटींक हे ताबडतोब बोटी हाडून तेका अरेस्ट करपाचें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. CSC कासावलेन सालसेट SC आड फुटबॉल मॅचीत 1-0 अशें जैत जोडलें. GFA अंडर-15 लीग डिव्हिजन 2 सर्तीत ही SC कासावली चॅम्पियन म्हूण उदेलो. ही ऑल गोवा फायनल सर्त बाणावली खेळा मळार बरीच रंगली. सुरवे सावन निमणे मेरेन ही मॅच एक आकर्षक देखावो जावन रावली. दोनूय पंगडांनी कुशळताय आणि निश्चय दाखयलो, पण निमणे कडेन CSC कासावलेक संद मेळ्ळी. 35व्या मिनटार CSC कासावलेचो प्रदीप कुल्लू हाणे आपली क्लिनिकल फिनिशिंग कुशळताय दाखयली आणि अपवादात्मक स्ट्रायक मारून आपल्या पंगडाक आघाडीत धाडलो. पळयात काय रोमांचक खीण. CSC boys are basically mostly composed of the village boys from CSC and around villages which are close by to CSC, and we train them regularly at my RCC center. DSY regular coaching center is there at Kansaulim. We train them there, and our basic idea is to have a ball possession based game. So we try to start with the build up, try to make the boys comfortable with the ball, build up from our goal, and try to create, we want other team to presses, and then we try to create the, use the space behind the defenders. So that is our basic idea. That is our basic idea to play ball possession based football, so that the boys develop with ball confidence, so that they have the confidence over the ball, and it makes easier for them to play at the higher level later on. So that is our basic idea. As far as today's game is concerned, the boys have played well throughout the tournament, and now today they same idea we tried to implement today, to play the possession based football and create chances, so that they are more confident going forward to the next age category. So that's what we try to do. We try to stay compact when we don't have the ball, and we try to create chances by keeping the ball. So our basic motto is to keep the ball and make the boys confident with the ball. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. निमाणे राज्यात मान्सून दाखल जालो म्हणपाचो दाखलो दीत बिरेस्तारा राज्याच्या कांय वाठारांनी बरोच पावस चडलो. केपें आनी मडगांव वाठारांत दरेकी 9 आनी 7 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. फुडल्या 5 दिसांक गडगडा सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पळयात. राज्यात पावस पडिल्ल्यान लोकांक सोंसूं नजो आशिल्ली गरमेंतल्यान थाकाय मेळ्ळ्या. फाटल्या कांय सप्तका सावन 35 डिग्री सेल्सियस आशिल्ले तापमान बेरेस्तारात 30 डिग्री जाले. शुक्रारचे चडावत तापमान 33 डिग्री जावं येता, पूण पावस पडपाचो आशिल्ल्यान तातूंत उणाव जातलो. उणे तापमान 25 डिग्री उरतले. 5 तारखेमेरेन गडगडा सयत पावस. उक्त्या सुवातांनी आनी बिल्डिंगे पोना वा झाडां पोना रावचे न्हय, लोकांक शिटकावणी. शुक्रारचे चडावत आनी उणे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल ना. खोल दर्यांत वचपी बोट धन्यांक 5 तारखेमेरेन हवामानाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्या हाच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.